गोवा फॉरवर्ड काल नावेली गेलो, मडगांव वतलो म्हणून ताणें सांगलां, म्युनिसिपालिटी आपूण स्वतंत्र लढयतलो म्हणून सांगलां. सो वॉट डज दीस मीन फॉर दॅट सो कॉल्ड ओपोजिशन युनिटी ऑन द फेस ऑफ अ सेशन? आतां ही हांगा भायर हें करपाचें आनी सेशना भितर कितें युनायटेड ओपोजिशन म्हणून बसतले? बरोबर. हेच जर त्यांच्यानी युनायटेड ऑपोजिशन जर ह्या हेतून दिसलेली ही मोहिमेन की लोकांचे प्रश्न आयकपाक. आता कशें जाला प्रमोद, हे सरकार आहा फाटलीं 10-12-13 वर्सां हय, लोकांक म्हणजे एक एंटी इन्कम अशी म्हणटात ती आसपाकूच जाय, आसा आनी ती दिसपाक लागले आता. सो हाजो फायदो घेवन ऑपोजिशनांनी जर लोकां मुखार गेल्ले जाल्यार लोकांक आतां आपले प्रश्न आयकपी मनीस जाय. हय. लोक कशे तरी आपले कितें सांगपाक सोदता मनांतले, ते आयकपी कोण ना. सरकारान ते आपले सरकार दरबारी कितें ते केल्ले पळय ते सुद्दां बंद केलं तेणी. सो हे आतां लोकांक आयकपाक आपले कोण तरी आयकपाक जाय आशिल्लो, ते सामकें विजयन हें केला. पूण विजयन आतां एकटोच, हांवें लास्ट टायम म्हटलें अशें, एकटो वचून जायना तें. हय, एकटो वचून तो 21 काडूं शकना. बरोबर. सो गरज आसा आतां की म्हणटा अशें सगळे ऑपोजिशन एकी कडेन, आम आदमी पार्टी आसत, काँग्रेस आसत, विजय आनी RJP हांच्यांनी बसून तरी विचार करपाक जाय, फुडें व्हरपाक जाय प्रोसेस. अशी आमकां सगळ्यांक दिसता, सोडून तांकां सारकें परिस्थिती आहा. समटायम्स आय फील द वे ओपोजिशन इज बिहेविंग दॅट ओपोजिशन इज एंटी इनकम्बंट टुवर्ड्स देमसेल्स. सो तांकां इनकम्बंट जावपाचेंच ना अशें तरेन वागता ते सारके. तुका दिसना पळयल्यार? इन दिस सिनारिओ आता आयचे एका गोवा फॉर्डेचे काम पळय, दे हॅव फिल्डेड अ कॅन्डिडेट, दे हॅव अनाउन्स अ कॅन्डिडेट इन नावेली फॉर जिल्हा हेजेर तेका व्हेरी सून द जिल्हा इलेक्शन्स विल कम. म्युनिसिपालिटी कॉन्टेस्ट करतले ते, म्युनिसिपालिटी कॉन्टेस्ट करतले. सो दे and the way they are interacting, म्हणजे exchanging barbs against each other, Congress and Goa forward, it looks very clear that the alliance आणि इथून यायचे ना. Maybe 2027 we'll have to wait and watch. But immediately for municipal elections, because Vijayan clearly म्हणला की that he is interested in stepping into Margaon. Yeah, going solo. Yeah. So तिथून भितर allianceचं हे काहीच ना. In the larger picture, if you see 2027, that is where all the interest is, and if there is a split in the opposition, we may have a repeat of 2022. Yeah, we may have a repeat. तुका कितें दिसता लौकीक बाब? कारण हे जर पळयलें हांकां आपूण सत्तेर येवचो न्ही म्हणून हे दर दिसा प्रयत्न करतात अशें दिसना तुका ओपोजिशना पळयतकीर? विजयाचे जे आहा पळय न्हू, हे एक्चुअली तेणी लास्ट टायम म्हाका दिसता जुलयाचे सेशना पयलीं असोच एक दौरो केल्लो आनी ताका फायदो जाता. ताका गोंयभरचे प्रश्न कळटा, ते तेजे भाशणांनी तेजी स्पीच आसता पळय तितून रिफ्लेक्ट जाता. ताका प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीतले प्रश्न खबर आसता, कारण तो ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते तालुक्यान गेल्लो आसता. ते तिणें आतां एक सिंगल एंडेडली केला, म्हणजे कोणाक युनायटेड ओपोजिशनाचें येना. पण आमकां एक दिसलें तेणी तेवटेन स्टार्ट केले उपरांत मातशी एक काँग्रेसीच्या आमदारांची, ओपोजिशन लिडर आनी पार्टी हेंची एक मिटींग जाली. फक्त तेणी प्रेसाक बी आपोवन एक फोटो रिलीज केलो, म्हणजे तांकां पब्लिसिटी बी तशी अशें जाता तेन्ना मिडियाक आपोवन मुद्दम आपूण बाबा आपयना ते एक फोटो रिलीज केलो. पण प्रसिद्धी बिसिद्धीचो कसलीच हे ना तांकां, हाव बी. पण हे जे आहा पळय न्हू, युनायटेड ओपोजिशनान फुडले इलेक्शन नजरे मुखार दवरलेले हे ह्या ओपोजिशन पार्टी जे आतां काँग्रेस बी सगळे आहा तेंचे न्हू, काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डूच घेतले जाल्यार तेंचे तशे मतभेद ना. ते मतभेद पर्सनल आहा. ते पोजिशनाचे दुसरो कोण तरी मनीस येता जाल्यार ते एक वेळ रेक्टिफाय ते रोखडेच एके कडेन येतले. मातशे ते फाटल्या इलेक्शना एके कडेन रावन तेंच्यांनी सगळ्यांनी काम केलें. आतां मतभेद आहा ते मनशा मध्ये आनी अशें आयकूं येता कितें तर चेंजीस जावचे म्हणून खूब प्रयत्न चल्ले. ते जाले जाल्यार एक वेळ ह्यो गजाली चित्र बदलतलें आनी 27 मेरेन त्यो गजाली घडल्यो जाल्यार एक वेळ खरेंच मनांतल्यान युनायटेड आसपाक शकता ते अशें. पण ह्या सेशनात ते युनिटी कांय दिसना. ह्या सेशनाक तेच मनीस आहा ते, सो ती सिच्युएशन बदलो ना. सो ते सिच्युएशन तशीच आहा.